नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। कायदे तज्ञ सांगता ते प्रमाण मिकीक उरल्यात फकत 4 पर्याय। सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका, राज्यपालाकडेन दया याचना, ना जाल्यार मंत्री वा आमदार म्हणून जेलीत। 15शीची मुजत। इफीचे नाव स्कॅमात। फाटल्या इफीत 5 कोटीचे स्कॅम। सीएजीचो ईएसजी कडेन पत्रव्यवहार जेन नेक्स्टान हाडलो मिडिया मुखार। प्रकरण पावतले पुलिशे मेरेन। राणेक गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाच्या गव्हर्निंग मंडळा वयल्यान देंवयलो। जीआयएमाच्या मंडळा खातीर पयलेच फावट वेंचणूक। 13 गव्हर्नरांचो आंकडो पावयलो 7चेर। गोंयांत पेट्रोल वाडलें। पार्सेकार सरकारान पेट्रोला वयलो वॅट 5% वाडयलो। पेट्रोल तेंकलें 58 रुपयांक। सरकाराच्या तिजोरेंत वर्साक आनीक 71 कोटी। गोवा बोर्डाची 10वीची परीक्षा सुरू। परीक्षेक 21,190 भुरगे। विद्यार्थ्यां सयत परीक्षक आनी निरीक्षकांकूय परीक्षा केंद्राचेर मोबायल वापरूंक बोर्डाची बंदी। खबरो विस्तारान। कायदे तज्ञ सांगता ते प्रमाण मिकीक फक्त 4 वाटो उरल्यात, मात जेलीत वचप ताका चुकना। जेलींतल्यान सुटका करूंक मिकी कडेन सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका, ना जाल्यार राज्यपाला कडेन ख्यास्तीचेर दया याचना करपाचो पर्याय आसा। ते साधले ना जाल्यार मंत्री म्हणूनच ख्यास्त भोगप वा मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवन जेलीत रावप हेच पर्याय मिकी कडेन उरतात। मिकीचे मंत्रीपद जीव्हीपी कडेनूच उरतलें काय बीजेपी आपल्या दक्षिणेंतल्या एखाद्या आमदाराक मंत्री करता, ताचेर सध्या राजकीय चर्चा सुरू जाल्या। जुलय 2007 तेन्नाचो शेतकी आनी एनिमल हजबंड्री मंत्री मिकी पाशेकोन वीज खात्याचो ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकाराच्या कांसुलार मारिल्ले। मिकीक आतां जेलीत वचप चुकना। हे केशींत मिकीचो अर्ज सुप्रीम कोर्टान सुद्दां निमणे भायर मारलो। कायदे तज्ञ सांगता ते प्रमाण मिकी कडेन आतां फक्त 4 पर्याय उरल्यात। I don't see any hope for him. But if you ask me what are his options, he can always take a chance by filing a review petition before the Supreme Court. He can go to the governor and seek pardon, but when he goes to the governor, the decision whether to grant him pardon or not will have to be taken by the government. Now the other 2 options available to him are to resign as a minister, and of course the last option is to function from the jail. There is nothing written that you cannot function from jail. हे पर्याय पळयल्यार मिकीची जेल आतां जवळ जवळ निश्चित। त्या उपरांत मिकीचे मंत्रीपद सरकार कोणाक दितलो हाचेर राजकीय मळार चर्चा चल्ल्या। काँग्रेस सरकाराच्या काळात नादिया केशींत मिकीक भितर उडयल्लो तेन्ना ताचें मंत्रीपद राष्ट्रवादीच्याच निळखंड हळर्णकाराक दिल्लें। जीव्हीपीचे कांयतूक मंत्रीपद मेळ्ळ्यार नाका अशें न्हय, मात तो स्पश्ट कांयच उलोवन दाखयना। गव्हर्मेंटाचे कितें प्लान आहा हांव नकळो ते गव्हर्मेंट प्लॅन प्रमाणे तेमी चोवपाचें। आमकां दिसत ते भाशेन ना न्ही ते गव्हर्मेंटा अंडर गव्हर्मेंटाचे आहा न्ही ते हांव कांय कमांड करना तेजेर कांय करना, बट आय डोंट नो। Now in such a situation it is appropriate for the governor, the honorable governor of Goa, to intervene and drop the minister who stands convicted, failing which it would be a mockery of the highest judicial body and also her constitutional position. बीजेपी दक्षिणेतल्या आपल्याच एखाद्या आमदाराक मंत्री करपाक शकता म्हणून सध्या राजकीय मळार चर्चा चल्ल्या। मिकी जेलींत गेल्यार रिते सुवातेर जीव्हीपीचो आमदार येता काय बीजेपीचो, ताचेर सध्या राजकीय चर्चा चल्ल्या। हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण मिकीक जेलींत शरण येवंक 15शीची मुजत आसा। स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी दत्तराज नायक। इफीचें नांव परत स्कॅमात आयलां। फाटल्या इफीत 5 कोटीचे स्कॅम जाला म्हणून जेन नेक्स्टान आरोप केला। 2014च्या इफीत कोट्यांनी लुकसाण जाला म्हणून सीएजी सांगता। जेन नेक्स्टान हो सीएजीचो पत्रव्यवहार मिडिया मेरेन पावयलो। ईएसजीचो अध्यक्ष दामू नायक, सीईओ आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यां आड जेन नेक्स्ट क्रिमिनल केस घालतले। फाटल्या इफीच्या वेळार प्रुडंटानूय ईएसजीचो दुबावीत कारभार उक्ताडार हाडिल्लो। 2014च्या इफीत 5 कोटी परस मोठे स्कॅम जाला म्हणून जनरेशन नेक्स्ट एनजीओचो आरोप। मेसर्स टीपीटी प्रोडक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडान 5 कोटी 61 लाखांची बिलां दिल्ली। तातूंतली कांय कामां तितल्या पयशांची आसात अशें दिसना म्हूण सीएजीच्या ऑडिट इन्स्पेक्शन रिपोर्टांत आसा म्हूण जेन नेक्स्टाचो दावो।
डेलिगेट्सांक दिल्ल्या बाबत दर्जांच्या टोटे बॅगांचेर ESGन 31.6 लाख मोडले. ती बॅगा डेलिगेट्सांक वाटली. ESGन त्याशिवाय आनीक 61.69 लाख मोडल्यात म्हणून रिपोर्टात म्हणला. 2014च्या इफ्फीत ट्रॅव्हल एजन्सींक दिल्ले कंत्राटय सारखे ना. तांची बिलां मेळूंक नाशिल्ल्यान नेमके कितले लुकसाण जाला ते कळप कठीण. More than 3 crores for travel agency, टेंडरिंगाचे 1 कोटी वयर 1.5 कोटी वयर, बॅग्सांचेर जवळ 30 लाख, इज कमिंग टू ऑलमोस्ट 5 crores प्लस. ESGन 2012-13 सावन आयज मेरेन फायदो आनी लुकसाणीचे अकाउंट स्टेटमेंट अजून तयार करूंक ना म्हूण CAGन म्हणला. ESGचो बँक अकाउंट आनी कॅश बुकय अपडेट केल्लो ना. ESGन आपले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटय रिन्यू करूंक ना. ESGच्या CEOन गरजेचे डॉक्युमेंट आनी कांय प्रस्नांच्यो जापो अजून दिवंक ना म्हूण CAGन निरीक्षण नोंद केला. And also report says CEO has not furnished reply to half margin memos, reply awaited. They are trying to hide the information even to the audit when they have raised queries. Gen Next हे प्रकरण पुलिसां मेरेन पावयतले. केंद्राकूय रिपोर्ट धाडटले. So I'm going to file a complaint, criminal complaint against the chairman, CEO, GM who got retired. If he is daring, the GM should come and become the government witness. Sack the chairman and start up inquiry the moment tomorrow complaint is filed. 2 ते 5 एप्रिल मेरेन ESGन गोय फिल्म फेस्टिवल दवरला. 2 एप्रिलाक मॉन्डी थर्सडे आनी 3 एप्रिलाक गुड फ्रायडे येता. गोवा फिल्म फेस्टिवल म्हणून कितें काल डिक्लेअर केला. And it has been declared for 2nd, 3rd and 4th, which is a Monday, Thursday. Next is Good Friday and then Holy Saturday. Whether this is by design, काय unknowingly केला, that he will be in a better position to explain. प्रुडंटान इफ्फी 2014तल्या ह्या गजालींचो रिपोर्ट इफ्फी वेळार सेगीत एकार एक केल्यात. मात ESGन आयज मेरेन कारवायूय केल्ली ना आनी खर्चाचो ऑडिट रिपोर्टूय ना. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी नवाज शेख. प्रताप सिंग राणे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाच्या संचालक मंडळाचेर आतां ना. GIMच्या इतिहासात पयलेच फावट संचालक मंडळ नेमपाक वेंचणूक जाली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण GIMच्या गव्हर्नर समितीचे 13 गव्हर्नराचो आंकडो देंवन 7 केला. इतली वर्सां GIM चलोवपी चडशे प्रतिश्ठीत गोंयकार ह्या गव्हर्निंग बोर्डाचेर आतां नात. नसीर मुंजीच्या मुखेलपणा खाला नवें गव्हर्निंग मंडळ नेमलां. ही वेंचणूक घेतना पासून नेम पाळूंक ना म्हूण बोवाळ चल्ला. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाच्या इतिहासात पयलेच फावट गव्हर्निंग बोर्डाची वेंचणूक जाली. चडशे प्रतिश्ठीत गोंयकार गव्हर्नरांक ह्या मंडळांतल्यान कडेक काडल्यात. गोंयचे चडशे गव्हर्नर ही वेंचणूक हारले. प्रताप सिंग राणे, श्रीनिवास धेंपो, दत्तराज साळगांवकार, फादर रोमाल्ड डिसुजा, M. कासिमीर राज, जितेंद्र देशप्रभू सारकिले गोंयकार ह्या मंडळाचेर आतां नात. मात ते GIMचे सोसायटीचे कायमचे वांगडी आसात. नासीर मुंजी गव्हर्निंग मंडळाचो चेअरमॅन म्हूण बिनविरोध निवडून आयलो. नवे गव्हर्नर आसात ते अशे: शिवानंद साळगांवकार, अशांक देसाय, अशोक चंद्रा, रमण माडोक, PFX डिलिमा, डीन मेनेजीस. मंडळाचे आदीं 13 वांगडी आशिल्ले. आतां हो आंकडो देंवन 7 केला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण आदल्या गव्हर्नरांच्या गैरहजेरेंत खंय गव्हर्नर मंडळा खातीर वेंचणूक घेवपाची ही दुरुस्ती केल्या. रेजिस्टरान खंय ह्या दुरुस्तीक मान्यताय दिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोंयांत पेत्रोल वाडलां. पार्सेकार सरकारान पेत्रोला वयलो वॅट 5% वाडयिल्ल्यान पेत्रोल लिटराक 55 रुपया वयल्यान 57 रुपया 75 पयशांचेर पावला. मंगळारा मध्यराती सावन पेत्रोलाचे नवे दर लागू जातले. निकत्याच मांडिल्ल्या बजेटांत पार्सेकार सरकारान पेत्रोला वयलो वॅट 10% वयल्यान 15% मेरेन वाडयला. वॅट वाडिल्ल्यान सरकाराच्या पदरांत वर्साक आनीक सुमार 70 कोटी येतले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या पेत्रोलाचे दर देंविल्ल्यान गोंय सरकारान पेत्रोलाचेर वॅट परत वाडयला. घेवया एक विराम.